कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें आमी तुमचे मेरेन पावयतले। आयज कॅबिनेटाची म्हत्वाची बसका जाली। हे बसकेन कितें म्हत्वाचे निर्णय जाले हे आमी तुमचे मुखार मांडटले। सगळ्यान पयलीं ह्या विनायक सामंत हाजे कडेन। आयज सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार कॅबिनेट मिटींग जाली आनी कॅबिनेट मिटींग जायते विशय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगले। तितूंतले कांय विशय हांव तुमकां सांगता। विकसीत गोंय 2047 हाचो आराखडो 2037 पर्यंत तयार करपाचो यत्न सरकाराचो आसा आनी ते 2037 पर्यंत आराखडो तयार जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां। हे आराखडो तयार करपाचें काम जें आसा तें कॉर्पोरेट चाणक्य सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड यांच्या कडेन हे काम दिल्लेलें आसा। त्या भायर हे एक गजाल जाली। दुसरी गजाल म्हटल्यार कामाक्षी होमिओपॅथीक आनी गोमंतक आयुर्वेदीक महाविद्यालय हांकां सरकारी अनुदान मेळपाक स्टार्ट जातले ही म्हायती डॉक्टर प्रमोद सावंतान दिली। त्याच्या उपरांत वेवसायीक आस्थापन आनी 3 फेज कनेक्शन जेंचे आसा तांकां आतां स्मार्ट मिटर दितले वतले। बेगीनूच हे स्मार्ट मिटर लावपाचें काम जें आसा तें सुरू जातलें। हेचें कंत्राट जें आसा तें हेजे कंत्राट जे जाता स्मार्ट मिटर डिजी स्मार्ट नेटवर्क प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनी कडेन हेचे कंत्राट दिल्लेले आसा। त्या भायर बांबोळे हांगासर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जे आसा हेचे कंत्राट आतां भायर दिले गेल्या। PPP तत्वाचेर हे कंत्राट जे आसा ते भायर दिल्ले गेलेले आसा। हेचे कंत्राट जे आसा ते डोम एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड ह्या कंपनीन दिल्लेले आसा। हेच्या भायर आनीय जी निर्णय आसा ते कॅबिनेटान घेतले गेले ते हांव तुमकां वाचून दाखयता कितें कितें निर्णय आसा ते। एक निर्णय म्हटल्यार उदका पुरवण खातो जे नवीन खातें निर्माण जालें त्याच्या नेमांक मान्यता मेळिल्ली आसा। होमिओपॅथीक दोतोरां खातीर नोंदणीची तरतूद आशिल्लो विधेयक आसा ताकाय मान्यता मेळिल्ली आसा। गोंय वस्तू आनी सेवा कर कायद्यान सुदारणा करपाचो प्रस्ताव जो आसा हो ह्या कॅबिनेटान मांडलो गेलो। नावे सांखळे हांगासर किर्लोस्कर कंपनीच्या प्रकल्पाक जमीन दिली गेलेली आसा। ही किर्लोस्कर कंपनी जी आसा ही बेंडींग एंड वायंडींग जी आसा त्यांची कंपनी ही थंय येवपाची म्हणजे नवीन इन्वेस्टमेंट जावपाची शक्यता आतां गोंयांत जातली। तशेंच कामाक्षी होमिओपॅथीक आनी गोमंतक आयुर्वेदीक महाविद्यालयाक सरकारी अनुदान जशें सांगलें तशें 2047 विकसीत गोंय 2047 हाचो आराखडो 2037 कंप्लीट जातलो। माझगांव डॉक लिमिटेड आनी गोंय आपतकालीन वेवस्थापन प्राधिकरणा मदीं MOU सायन जाल्लो आसा। वेवसायीक आस्थापना आनी 3 फेज हांकां आतां स्मार्ट मिटर दितले घेतले आनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे जे श्यामाप्रसाद मुखर्जी हाचे प्रायवेटायझेशन केल्लेलें आसा। ह्यो म्हत्वाचे निर्णय जे आहा ते आयच्या कॅबिनेटान जाले। ह्या कॅबिनेटाची सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटली। ही आसली अपडेट कॅबिनेटाची। विनायकान सांगिल्लें आसा कॅबिनेटान आयज कितें कितें डिसिजन जालें। तशेंच आयज पणजे महानगरपालिकेन आपलो अर्थसंकल्प सादर केलो। 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प आयज सादर केल्लो आसा। ह्या बसकेन कितें म्हत्वाचें जालें, कितलो अर्थसंकल्प आनी कितलो खर्च महापालिकेक येयलो हें सगळें जाणा जावन घेवया उत्तेजक आवाज हाचे कडल्यान।
आयची एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार फोंड्या शापूर वाठारांतली 22 बेकायदेशीर जी बांदकामां आसात ती मातये भरवण केली. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय संबंदीत अधिकारी आनी पुलिसांनी ही कारवाय केली. लोक बऱ्याच काळा सावन थंय रावताले, पूण तांच्यांनी सांगलां की आतां एक जो आदलो माजी पंच आसलो तांणी खंय तांकां आश्वासनां दिल्लीं की तुमची घराक मोडची ना म्हणून, पूण ती मोडली. लोक ताचेर वेगवेगळे आरोप करतात. तशेंच ही जमीन आसली ती जमिनीच्या धनयान 2013 वर्सा ही बांदकामां मोडची म्हूण कोर्टान याचिका दाखल केली. ते प्रमाण आयज ही सगळी 22 जी इलिगल बांदकामां आसली ती मोडली. तर ही बातमी तुमी आयच्या सात्याच्या बुलेटिनाक पळयात. उत्तेजन एक म्हत्वाची अपडेट दिला ते म्हटल्यार आतां 2027 इलेक्शन लागीं पावता, तशें तशें पेडण्या कोण उमेदवार रावतलो आनी हे विशीं हालींच मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लें की भाजपूच मांद्र्यान जिखतले. हे फाटभुंयेर मोगो युतीन आयज पत्रकार परिशद घेतली आनी त्या पत्रकार परिशदेन ताणें अशें म्हणलें की मुख्यमंत्रीन म्हणलां तें योग्य न्ही आनी इलेक्शनाक वेळ आसा आनी पयलींच ताणें भाजपाचें हें म्हणलें म्हणजे मोगो पक्षाक खंय तरी उणें ताणें लेखिल्लें. आनी जर जी दारोलकर आतांचो जो आमदार आसा तो भाजपान गेलो जाल्यार आमचे कडेन दुसरोय आमदार आमी रेडी दवरला अशेंय तांचें म्हणणें आसा. फुडें या ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया. गोंयांत वॉटर मॅट्रो सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा. केंद्र सरकाराच्या धोरणा प्रमाण निर्णय घेवन रस्त्यावेल्यार येरादारीची कोयंडीचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर मेट्रोचो वापर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्ली जाल्ल्या सागरमाला शिखर समितीच्या बसकेंत सांगलें. तशीच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार शिक्षण खात्यान जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण शाळा सुरू जातल्यो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें आसा. नवें शिक्षण वर्स केन्ना सुरू जातलें हे विशीं पत्रकारांनी ताका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक प्रस्न केलो. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सविस्तर सातवाराचेर पळयात. ह्यो आशिल्ल्यो आतां पर्यंतच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह आसता, तातूंतूय आमी म्हत्वाच्यो बातम्यो तुमचे मेरेन पावयता. इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणी सयत हांव संजना काणेकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनयान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.